मार्कू. दाकांच्या मोल्याची आणि कुलवाड्यांची वोपार. चॅप्टर 12. आनी वोपारींनी तांचे लागीं असो तो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवती आडो घालो. खणून एक कुळुंबी तयार केली. एक गोपूर बांदलो आनी तो मोळो कुंबल्याक दिवन आपूण पयशिल्या गांवांक गेलो. आनी काल पावतोच मोल्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्यान लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो पोत्तून धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकराक तांचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तोकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो आनी आनीकूय धाडलोल्या सोबार जाणांतल्यांक तांणी थोड्यांक बोडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. ताका अजून एकलो उरलोलो, तो ताचो चड मोगाचो एकलोच पूत. म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येतात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोल्या भायर काडून उडयलो. आतां मोल्याचो धनी कितें कोत्तलो? येतलो, कुलवाड्यांचो नाश कोत्तलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो? पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. ते ताका धरूंक सोदताले कित्याक ताणें ही वोपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेलें आनी ताका सांडून गेले. सोमराजाक दंड फारीक कोरचो की ना? मागीर जेजूक उतराक सांपडावंक फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मनशांचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक दंड फारीक करूं येता की ना? आमी तो फारीक कोरचो की ना? तांचें धोंगेपण वळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात, पळोवया. तांणी ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रूप कोणाचें? आनी हें नांव कोणाचें? तांणी म्हणलें, सोमराजाचें. पत्तीपाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं विचार. उपरांत सादुकी पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन तांणी विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरग्यां बाल नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान धरून मरत जाल्यार हाच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसत उत्पन्न करची? तर 7 भाव आसले, पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसत ना जाली. आनी तसोच तिसरो, तेजींशी 7 जाणांनी भुरग्यां बाल दवरूंक ना, सगळ्यां उपरांत बायलूय मेली.
तर 7 जाणांची ती पोतीन जाल्ली म्हणटच पुनर्जिवंतपणांत मेल्लीं मनशां नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली? आनी जेजून पोत्ती पाळून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकांत न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. पुनर्जिवंतपणाच्या समयात दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात. पूण तीं स्वर्गार आसत्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं पळोवया. अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार तो झिलकुटाची खबर कोत्ता न्हय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. सगळ्यां भितर पयली आज्ञा. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाडविवाड चलतात ते आयकून आनी जेजून कांय बरे भाशेन जबाब दिलो तें पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलो सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळ्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजी शक्तीन तूं मोग कोत्तलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग कोत्ताय तुजो तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग कोत्तलोय. हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाब्बास गुरुजी, तुवें सांगलां तें खरें. तो एकलो आनी ताचेर भायर दुसरो ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवाच्या बोळान, सगळे शक्तीन आनी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचोच कोत्ता तसो आमच्या पेल्याचोय आमी मोग करूंक जाय. हें सगळ्याच होमान आनी यज्ञा परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान पोत्तीपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्या थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रस्न ताका घालूंक कोणाकूच कालीत जायनासलें. क्रिस्त दाविदाचो सोमी. आनी देव मंदिरांत शिकयतना जेजून विचारलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटच तोच दावीद ताका आपलो समजी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता. आनी लोकाचो व्हडलो जमो खुशे मनान ताका कान दितालो. धर्मशास्त्र्यां विशीं शिडकावणी. आनी आपले शिकवणेन जेजू तांकां म्हणटालो, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावळीं घालून भोंवूंक, तिंट्यार आपणाक मान केल्ले लोकांचे सोलां घेवंक, देवस्थानांनी वयल्यान पयल्यान जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो धरूंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचें संग घेवन विधवांचीं घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्यांहून अदीक खर जोडटी आसतली. गरीब दळदिरे विधवेचें धर्मदान. देव मंदिरांत धर्मदानाचे पेटेर मुखार बसून लोक कसो
पेटेंत दुडू घालता ते जेजू पळोवन नासलो आनी सोबार गिरेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब धोळडिरी विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तातूंत घातले. मुणगे एक पाव सारयोन आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेंत दुडू घाल्ल्यात त्या सगळ्यां परस हे गरीब विधवेन ओदीक घाल्लां. तर सगल्यांनी आपणाक अशें घाल्लें पूण हिणें आपल्या गरिबांतलें काडून आसलें तितलेंय घाल्लें आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यान. देवाचें उतर हें